एलिशा मिनेझस लॉयड आनी फे मिनेझसाचें भुरगें हाचो आयज जल्माचो दीस. ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याचेर देवान आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागुया. तेच परी देवाक आर्गां दिता आनी बरी भलायकी पासत मागता अनिशा आनी ऑस्वल फर्नांडीस. बापाचे आनी पुताचे आनी पबीत आत्म्याचे नांवीन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पबीत आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. ह्या मिसान हांव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोर बगयोत सदांच आंकवार मरीक सोगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थना. सरस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयोंत नित्य आंकवार मारयेचे विनवणेन ह्या जिविताच्या दुखांतली आमकां सोडोय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. बागयोन पावलून कुरिंकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचो. बाबा भयणीनो, कोण एकलो अशें म्हणत, मेल्यान तीं कशीं पुनर्जिवन जातात? कसली कूड घेवन तीं परतून येतात? आरे पिश्या, जें बी तूं वोंगताय तें मेल्या शिवाय किल्लून वयर सरना. तूं वोंगताय तें मागीर दिश्टी पडटलें तें न्हय, पूण फकत बी. म्हणून ह्या घोवाचें वो आनीक कसलें. तशेंच मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण जातलें. कुसता तसलें वोंगतात, कुसना तसलें वयर सरता. मान नासलोलें वोंगतात, मान मोहिमा जोडलोलें वयर सरता. असोक तें वोंगतात, बलिश्ट जावन वयर सरता. मनशाच्या सोयंबाची कूड वोंगतात, आत्मीक कूड वयर सरता. मनशाच्या सोयंबा प्रमाणे कूड आसा, तशीच आत्मीक कूड आसा. तर अशें बरयलोलें आसा, पयल्या मनशाक आदामाक देवान जिवो मनीस केलो. निमाण्या आदामाक जिवीत दिवपी आत्मो केलो. आत्मीक तें पयलें दिश्टी पडना, पूण मनशाच्या सोयंबा प्रमाणे तें त्या उपरांत आत्मीक तें. पयलो मनीस जमनी थावन घडलोलो तो मातयेचो. दुसरो मनीस सुर्गीचो, जसो तो पयलो मातयेचो. तशीं मातयेचीं तीं ताचे सारकीं आनी जसो हो दुसरो सुर्गीचो, तशीं सुर्गीचीं तीं हाचे सारकीं. म्हणटच जशें आमी मातयेचे मनशाच्या रुपकाराची जाल्याव, तशें सुर्गीच्या मनशाच्या रुपकाराची आमी जातले. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्या.
दिव्या मनशांच्या उजवाडान देवाचें दर्शन आमी भोगतले. हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो, म्हजे दुस्मान पडून वेतोले. हें हांव बरें जाणा, देव आसा म्हजे वाटेन. जबाब: जिव्या मनशाच्या उजवाडान देवाचें दर्शन आमी भोगतले. देवान दिल्लें उतर हांव वाखाणटां, सर्वेस्पराचें उतर हांव वाखाणटां, आनी त्याच देवाचेर पातयेवन रावतां. कसलीच म्हाका भिरांत ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता? जबाब: जिव्या मनशाच्या उजवाडान देवाचें दर्शन आमी भोगतले. देवा, आंगोण करून हांवें तुका उतर दिलां, तें दिल्लेंच आसा. दिनवासनेचो योद्न तुका भेटयतलो, कित्याक जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन हांवें भोगच्याक म्हजो जीव तुवें मरणांतलो वाटायलोय. जबाब: जिव्या मनशाच्या उजवाडान देवाचें दर्शन आमी भोगतले. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून तें सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात तीं सुभागी. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुया. हुस्को लोक एकठांय जावन दर एका नोगरांत थावन जेजू सरशीं लोटोन येतालो देखून ताणें ओपार घालून म्हटलें, कोण एकलो वोंकपी आपलें बी वोंपूंक गेलो. वोंकतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी तें मोस्तलें आनी अंतरा वेल्या सुकण्यांनी येवन तें खेलें. दुसरें खोडपाचेर पडलें, तें किल्लोलें पूण शेल नासलें देखून सुकलें. हेर कांट्या मदें पडलें आनी कांटे बरोबर वाडले आनी ताणीन तें दामून दवरलें. हेर बरें जमनीर पडलें आनी वाडोन 100 पीक जालें. आनी व्हडल्यान आड्डून ताणें म्हटलें, आयकूंक कान आसलेल्यान हें आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भयणी भावांनो, जेजू आपल्या शिसांक आनी लोकांची उरपंजीक वोपारांनी शिकयतालो. तेन्ना तशेंच आतां वोपारी वा काणयो मुन्यो आमी रोखड्योच समजता, आमच्या मनान दवरता, उगडास करून सोंपें जाता. जेजू लोकांक साद्या उतरांनी शिकयतालो. तर आयज जे बागेंत पावलू पयल्या वाचपान संवसारी मनीस आनी जिवन जाल्लो मनीस हाचो सोर कोत्ता ते जेजू आयज आमकां एके वोपारीन सांगता. जेजू म्हणटा, देवाचें उतर एक बी. जरी तर बी तशेंच उगता, ताका फळ मेळना. हें बी जावं भात जावं गंव जावं कसलेंय बी पयलें मरोंक जाय, कुसोंक जाय. जेन्ना हें बी कुसता, ताका कोंब येतात, तें व्हडलें जाता, तेन्ना ताका अदीक फळ मेळटा. देवाचें उतर अशे भाशेन मनीस ही वेगवेगळी जोमीन. कांय मनीस आयकतात खरें, उत्तेजीत जातात, खुशाल जातात, पूण मागीर तांची उमेद कबार जाता. थोडे मनीस देवाचें उतर आयकतात खरें,
पूण संवसारी वस्तू कांटे चिंतना आनी दुसरे तांकां चेपून दामून दवरता. जेन्ना आमी उदारपणान देवाचें उतर आमच्या काळजांत घेता नियाळटा आमच्या जिवितांत फलादीक जाता. जेन्ना आमी देवाचें उतर नियाळटा आमचें जिवीत बदलता. एके भाशेन हे भी आमच्या जिवितांत मोडटा आनी बरो फळ दिता. वोंकपी सदांच देव, जमीन ती आमी. देवाचें उतर आमच्या काळजांनी देवान रोयलां खरें, पूण फलादीक करूंक आमी वावरूंक जाय. आयज ह्या मिसांनी ही कृपा आमचे पासत मागुया. जितले फावटी आमी शुभ वर्तमान आयकता वाचता ताचेर नियाळून आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरा प्रमाणे शुभ वर्तमाना प्रमाणे आमी जिवंक ताची कृपा आनी बल आमचे पासत मागुया. आमेन. सरेस्परा देवा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो तुका भेटयता. रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनान देवाक सरेस्परा देवा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता. दाग वाडीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां ओतमीक पिवोवन जातलो. ससनाच्या ससनान देवाक सरेस्परा देवा ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका निर्बलिदान भेटयता. तें तुका मानता कसलें जावं म्हज्या फाट्यापणाक म्हाका तुमी काड सरेस्परा. सगळ्या म्हज्या पातकांक म्हाका अशा बाबा भयणनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुजें आतांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र विचारपाक सर्वेस्पोर मानून घेवन देवा आमच्या सोबीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेंत जल्म घेतना तिचें आंकवारपण वाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवीत केलें. आपणेन घेतलेल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवीत करूंक आनी अशी आमची पेटोवणी तुका मानता तसली जावं. ही आमी मागता तुज्या पुताक जेजूचे नांवी. सुबेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचें सोवें आसूं. आमची काळजां बाळगुया. आमी तीं सर्वेस्पराक धाडपाक सरेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सरेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काली आनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान नाबिनाचें मरण सोडटा. जिव्या भाडदान ताचें पुनर्जिवंतपण परगडटा. थीर भरमाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगातीन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 गलबराचो सर्वेस्पोर स्वर्ग आनी संसार भल्ला तुज्या वैभवांत उंचवी तुका जय जय. सरेस्पराचे नांवी येता ताका जय. तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मारून ससूंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीत वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर म्हजी.
तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी उठलें. तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो पयलो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरता, तुजें पुनर्जिवंतपण आमी परगोडटा, तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोबणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून गेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परजोडीत मुखार मोडपड्यो फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिचो पती भाग्यवन जोसेफ, भाग्यवन दोर्मदूता आनी सर्वकाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगत्यां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोवन तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन पळोवया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडोग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां दोस आनी आमकां तायणेन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोटवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगान एकामेकांक शांती. देवाचे शिवे संसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शिवे संसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शिवे संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ओ जेजू, देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना,
पूण तुज्या एकाच सुखान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांग. प्रार्थुया. कोणबळ्या बापा आंकवार मारयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्या देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान आमी तुका उलोव मागता. तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुताक जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळ्यां आसूं. सोर पोरबेदार देव बाप आनी पूत आनी पबीत आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.